कोता इतलेंच आयज ह्या फिशिंग जेटीचे कंडिशन सारखे बिगडलेले आसा. इतली वर्सां आमी हिंगा बोटी लायता, इतली वर्सां आयज आमच्यो बोटी हांगा आसता, पूण हे पावटी कंडिशन जे आयज फिशिंग जेटीचे जालां ते पयलें केन्नाच जावंक ना. कारण जेन्ना एमपीटी मेंटेनन्स करतालो, एमपीटी जुनान मेंटेनन्स स्टार्ट करतालो काम करपाचें धोक्याचें, आनी आमी ताका प्रेशर घालून आमी सांगून तेजे फाटल्यान लागून करताले. तेच पद्दतीन आमी गव्हर्मेंटाकूय आमी सांगलें, कित्याक गव्हर्मेंटान डायरेक्टली एक एमपीए तेणे चेअरमॅनान एनओसी दिली की तुमी मेंटेनन्स करा म्हणून. सो गव्हर्मेंट 2 वर्सां जाली मेंटेनन्स केलें, टायमाचेर केलें. पूण हेच वर्साक ह्या गव्हर्मेंटान जे जुनान काम करपाचें आसलें ते मेंटेनन्स करूंक ना. आनी त्याच कारणाक लागून आयज ही आमची फिशिंग जेटीची दशा हे भाशेन जालेली आहा. कंडिशन हे भाशेन जालेलो आहा. आयज आमच्यो वुडन बोटी आहाय. आमी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केले, 2 फावटी हांगा एमएलए येयलो, पूण एमएलएन आयज पासून आमकां प्रॉमिस दिवन सांगलें केल्लें ते आयज पासून करूंक पावक ना. आमी हे आयकता की कॉन्ट्रॅक्टराक तेणे टेंडर पास करून हे केलो आनी दिला म्हणून, पूण आयज पासून कॉन्ट्रॅक्टर येवन देऊन काम सुरवात करूना. 2 फावटी हांवें डायरेक्टराक फोन केलो. डायरेक्टर म्हणटाले, सर सी दीस दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क. कितें प्रॉब्लेम? आयज ही फिशिंग जेटीचे आयज बोगलेक मिनिस्टर येवन गेलो, 1 किलोमिटराचे हाफ किलोमिटराचेर आसलो. आयज तर तो फिशिंग जेटीचेर येवन हे कंडिशन पळयलें जाल्यार कितें बरें जावचें नासलें? आपले दोळ्यान पूण पळयता आसलो. ही लोकांचे प्रॉब्लेम, लोकांचे त्रास ह्या गव्हर्मेंटा कडेन हे करपाक बरें दिसता काय? हे भशेन जावपा जाय काय? अरे हांव तुमकडे कितले फावटी पांय पडलो, तुमी आमकां एश्युरन्स दीत रावले आनी एश्युरन्स दिवन तुमी आमकां हे भशेन दवरले. आयज म्हज्यो धाकट्यो वुडन बोट्यो हिंगा लावपा जायना. आतां तुवें पळयलां हे कॉलेज कितले म्हयने जाले हे अशेंच आहा, पूण कितें त्रास करप आमकां हे भशेन? हांव हो निलकंठ हालडणकार म्हजो फ्रेंड, आमी बाराबोर आसले पयले, पूण आयज हो आमकां इतलो आमकां सायडलायट करता कित्याक तें म्हाका कांय खबर ना. तुमी मेंटेनन्स केलें, तुमी मालीम जेटीचे आख्खे सगळे फॅसिलिटी दिल्यो, तुमी बेतलांतूय केलें, पूण वास्कूच तुमी निग्लेक्ट कित्याक केलें तें म्हाका कांय कळना. डायरेक्टरान आमकां सुलभ टॉयलेट बांदून दिता म्हणलेली, आनी ती सुलभ टॉयलेट तरी स्टार्ट करपाक 2 म्हयने जाले स्टार्ट करपाचें आसलें काम. आमचे वर्कर येयले, 2 म्हयने जाले आमच्यो बोट्यो स्टार्ट जाल्यो. आयज पासून हे सुलभ टॉयलेटीचे कांय ना. हांव आयकतां की तुमी ऑनलायन टीव्हीचेर कितें हें करून इनॉग्रेशन केलां. अरे कित्या भिताय तुमी हे जेटीचेर येवपाक? कितें प्रॉब्लेम आहा तुमकां? थिंगा रावन कितें करता? स्पॉटार यो आनी करा मरे, लोकांचे बरोबर रावन करा मरे. हें कांय कळना. भशेन त्रास कित्याक करप आमकां? हे फिशिंग जेटीचे त्रास कित्याक करप रे? आयज पळय मरे आमचे कंडिशन पळया मरे जेटीचे. चोया मरे कितें जाल्या ती फिशिंग जेटी. आमकडे 250 बोट्यो आहा, पूण हालीं आमकां 10 बोट्यो हिंगा धोक्याक लावपा जायना. कित्याक त्रास करता रे? देव पळयता तुमकां. तेका जाय की हेच भशेन हे कंडिशन हे फिशिंग जेटीचे उरलेले. तेका जाय आमकां वास्कोकार आमच्या बोटकार भावांक त्रास केल्लो. जोरी तर कोणूय तर काम करता जाल्यार आयज हे काम करता आसलो, पूण हे काम करपाक तेणे फाटीं रावल्या. रिजन कितेंय तरी बिहायंड आहा. कित्याक म्हाका दिसता तो असो भिता आसतलो म्हाका की कितें पॉलिटिकान म्हाका हे नांव मेवतलें, ओ म्हाका हिंगा कितें काम केलें म्हणटकच. अरे तूंच नांव तें घ्या, पूण लोकांचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व कर रे. कित्याक करनाय तुमी? आमी हे भशेन केन्नाय करूं ना. आमी दुस्मानाक हेल्प केला, आमी ओपोजिशना पार्टी मनशांक हेल्प केला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.